आयतारा पिळगांव वाठारांतले श्री शांतादुर्गा देवीचो 27वो नवचंडी उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। ह्या निमतान देवीचो आशीर्वाद घेवपाक लोकांची उपाट गर्दी आशिल्ली। आयज पिळगांव वाठारांतले श्री शांतादुर्गेचो 27वो नवचंडी उत्सव व्हडा उमेदीन लोकांच्या उपाट प्रतिसादान मनयलो। हे उत्सवाचो मुखेल हेत म्हटल्यार गांवचे लोक जे दुसऱ्या गांवांनी वचून स्थायीक जाल्यात ते ह्या निमतान देवीचो आशीर्वाद घेवपाक हजर आसतातच, पूण एकठांय येवन एकामेकाक आदार दितात। पळयात ह्या उत्सवाचे कांय उमेदीचे खीण। आज शांतादुर्गा सार्वजनिक उत्सव समितीतर्फे शांतादुर्गा देवीचो नवचंडी उत्सव साजरो जाता। तर ह्या उत्सवाचे ह्या वर्साचे 27वे वर्स आसा आणि सातत्यान गेली 27 वर्सां आजचो जो उत्सव आसा नवचंडी हो बऱ्या व्हडल्या मोठ्या तमाजान असो आमी मनयलो वयता। आणि ह्या उत्सवा बद्दल सांगपाचें म्हटल्यार ह्या उत्सवाक ल्हाना पासून आमचे जे जाणटे लोक आसा तेंचो सगळ्यांचो प्रतिसाद आसता आणि सगळे लोक एकठांय येवन हो उत्सव जो बऱ्या तरेन फुडें व्हरपाक प्रयत्न करता। आणि ह्या उत्सवाक लागून आमचे गेले एक 100 दीस म्हणजे एक म्हयनोभर तरी आमी ह्या उत्सवाची तयारी करता। आतां पयलीं कशें आसलें, पयलीं प्रत्येकाक असो टायम मेळटालो तसो हें करताले येताले, पण आतां ह्या गांवाक लागून प्रत्येकान असो टायम काडून येता आणि ह्या गेली 7-8 वर्सां हांगासर ह्या देवीच्या प्रांगणान खुबशीं कामां बऱ्या तरेन जाल्लीं आसा। तेन्ना आमी कितें करताले गांवान कितें दुयेंत जाले लोक कोंकणी जाले कितें मरण लागले आनी कितें गेले सगळ्या गांवांत मिटींग आपोवप आनी मागीर ती ठरप जाणा आनी ठरप म्हणजे कितें आहा कितें करुया। तेन्ना नवचंडीचें व्हडलें कोणाचें हें नासलें, तुका भटान कितें भटाक हाडप तांकां विचारप आनी कशें कितें करुया केलें जाल्यार बरें गांवांक लागून। तर भटान सांगप मागीर तें नवचंडी करा आनी कितें करा तेन्ना हें बी आसलें खंयचें हें बी बांदलेलें नासलें, हें नासलें माठो फक्त माठवान हें बांदलेलें नासलें ओके तेन्ना सांगता तुका। आनी ते अंदाज कितले 1900 कितले अंदाज कितले आसतले? अंदाज जाले मरे अंदाज 1970 75 55 आमचे जातले म्हणजे त्या पयलीं केल्या जाणा पूण तो उगड आसता म्हाका 55 स्टार्ट केले आमी आनी ते सगळे हे करा बरे सगळ्या गांवाचे पयशे आनी भरपूर गर्दी जातली आनी ताचो माठो तेन्ना हो मथुराबा हो माठो हेजो आनी थंयसर हांगा केला टुर्नामेंट हांगा आनी नाटक बिटक काडप ते आनी हें करप आनी त्यो मोठ्या व्हडल्या हितून जाताली। आज 13 मार्च आमची शांतादुर्गा देवीचो आज नवचंडी उत्सव गेली 26 वर्सां हो नवचंडी उत्सव हांगा पिळगांवान मनयल्लो वयता। हें अंदूचें 27वें वर्स। आमचें अशें आयकपाक येता की कांय वर्सां पयलीं म्हणजे 27 वर्सां पयलीं ह्या गांवांत अशी रोगराई पसरली, गांवांतली गोरवां बिरवां मरपाक लागली। तेन्ना मागीर थोड्या गांवांतल्या म्हणजे युवक अशा मंडळांनी फुडें येवन विचार केलो की देवीच्या चरणा कडेन एक नवचंडी सुरवात करची आनी ती नवचंडी पयल्या वर्सा केल्या नंतर ही जी रोगराई आसली पळय जनावरां जी मरताली ती आटोक्यान येयली, रोगराई कमी जाली, जनावरां जी आसली पळय ती मरपाची बंद जाली। त्याच्या नंतर ह्या गांवाच्या लोकांचो देवीचेर असो विश्वास बसलो, हां बाबा नवचंडी केल्ल्या नंतर ह्या गांवांक बरें फळ मेळ्ळें अशें म्हणून। त्याच्या नंतर हो सातत्यान नवचंडीचो कार्यक्रम आसा तो आज 27 वर्सां चलत आसा। गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान संदीप पिळगांवकर।